गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. फुडारिल्लें गोंय अशें आमी म्हणटात, पूण कुशळ मनीसबळ निर्मितींचे बाबतींत हेर राज्यांच्या मानान आमी खूबच फाटीं उरल्यात. शिरोडेचो आमदार तशेंच गोंयच्या राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणाचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकरांत खंत उक्तायल्या. कुशळटायेची जेन्ना विचार जाता तेन्ना देश पावण्यार आमचें योगदान फकत 1100 भुरग्यां पुरतें मर्यादीत आशिल्ल्याचें दिसून येता, शिरोडकर सांगता. गोंयच्या शिक्षणाची ही दशा पळोवन दूख जाता अशें सुभाष शिरोडकर म्हणटा. ही परिस्थिती बदलपाक जाय. विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाची ही चळवळ मुखार व्हरप गरजेचें आनी शिक्षकांचे मजतीन हांव ती मुखार व्हरतलो. पुराय गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी आमी हें मिशन राबयतले असो विश्वासय ताणें उक्तायलो. टू प्रमोट सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी हे करपा खातीर फाटल्या सादारणशे 3 ते 4 वर्सां हांव स्टडी करतालो. हे इन्फॉर्मेशन घे, ते इन्फॉर्मेशन घे, बोर्डा कडल्यान इन्फॉर्मेशन घे, डीटी कडल्यान इन्फॉर्मेशन घे, आणि हे सगळें करपाक थोडेशें कारणीभूत कितें जालें जर जायत जाल्यार आमी इंजिनियरींग कॉलेज सुरू केलें. दॅट वॉज वन ऑफ द रिझन. इन 2001 एक्झॅक्टली हांवें इंजिनियरींग कॉलेज सुरू केलें, आनी त्यामुळे म्हाका इंजिनियरिंगांतली थोडीशी गती आयली. कळपाक लागलें की हाजें म्हत्व कितें आसा वगैरे वगैरे वगैरे. आणि त्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 5-6 वर्सांक जेन्ना हांवें बारीकसाणेन स्टडी करपाक लागलो तेन्ना म्हाका लक्षात आयलें की प्रॉब्लेम हे RIT कॉलेजचे न्ही, प्रॉब्लेम हे शिरोडेचे न्ही, तर पूर्ण गोंयचे प्रॉब्लेम आसा अशें म्हणून. पूर्ण गोंयचे भुरग्यां संबंधीचे हे प्रॉब्लेम आसा. आमचे जे डायरेक्शन जाय किंवा आमकां जे गायडन्स जाय, आमकां जे मोटिवेशन जाय ते आमच्या भुरग्यां भितर ना, आणि त्यामुळे लक्षात अशें आयलें की ना, खंय तरी सुवात जावपाक जाय अशें म्हणून. आणि नंतर मागीर बांबईकर आसा पळय ताजेर उलोवप जालें. ऑफकोर्स फाटल्या 3-4 वर्सां तो आमच्या कॉलेजींत ना, खंय तरी तो आपले स्वताचेच NGOचें काम करतालो. आणि जेन्ना उलोवप जालें पळय न्ही तेन्ना अशें ठरलें की येस, वी विल गो टुगेदर, वील वर्क टुगेदर. आणि एक लक्षात घ्या, ही मेंटरशीप आनी स्कॉलरशीप इज फ्री. आणि आमी थारायल्लें आसा की 12 तालुक्यांनी आमी वतले म्हणून. पर्सनली फॉर मी हांवें डिसायडेड, हांव जरी टीचर जरी नासलो, हांवें स्वताक थारायल्लें आसा की मुखारले म्हजो जो काल आसा पळय न्ही, म्हणजे आरोग्य बरी उरून जो म्हाका टायम मेळटलो, वेळ मेळटलो, हो सगळो टायम जो आसा पळय न्ही गोंयच्या भुरग्यां भितर, गोंयच्या लोकां भितर टू प्रमोट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. आणि जेन्ना हांव काही फिगर्स तुमकां दाखयतलो पळय तेन्ना तुमकां लक्षात येतलें की सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कितली मोठ्या प्रमाणात आमी प्रमोट करपाक जाय आमच्या ल्हानशा गोंयांत. आणि ते ही जावन आसा हर एक शिक्षकाची जापसालदारकी, जावन आसा हर एक मॅनेजमेंटाची जापसालदारकी, जावन आसा हर एक पेरंटाक सुद्धा जबाबदारी. नक्कीच भुरग्यांक आमी ज्या पद्दतीन आमी मोटिवेट करता. आमी सो हॅपी आयटेड टुडे मिस्टर सचिन वॉज गिविंग हिज फर्स्ट एड्रेस. हाजे पयलीं तो एखादी 10 टिचरा कडेन किंवा भुरग्यां कडेन किंवा 20 भुरग्यां कडेन उलयलो आसतलो, पण दीस वॉज हिज फर्स्ट एड्रेस. आनी आय टेल यू, आय हॅव सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड आमचे ताजी स्पीच आसा ती रिकॉर्ड जावची अशें म्हणून. बिकॉज ही इज अ बॉय, आय टेल यू, वेन ही वॉज 8 years ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंजिनियरिंग कॉलेज. हांव सकाळ फुडें असो उठलो बेसलो आनी थारायलें पयलीं दिसता की इंजिनियरिंग कॉलेजें फाउंडेशन जातलें अशें म्हणून. मंत्री आमदार कोणा फाटल्यान गेलो ना. हाका उठयलो भेडा वयल्यान आनी म्हणलें चल या. फुलां घेवन गेले, उदक घेवन गेले, गंध पेय उदक घेवन गेले, आणि फाउंडेशन केले कॉलेजचे. फोटो बी स्टील बी हॅव. कारण लक्षात घ्या की आमी जगता सगळे, ना अशें न्ही, पूण समाजा खातीर काम करपा खातीर सुद्दां आमच्या भुरग्यांक तयार करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आणि त्या धर्तीचेर आय एम सो हॅपी टुडे दॅट ही इज कॉन्ट्रिब्युटींग हीज लिटल ऑफ अ स्ट्रेंथ फॉर दीस कॉज ऑफ एज्युकेशन. आणि सर तुमकां रिजल्टा संबंधी म्हणजे ऑफकोर्स हांवें गोंयभर आमी दाखयतले. 12 पयर आमी काणकोण गेले. काणकोण आमी थोडेशे जे थोडे भुरगे आशिल्ले, 720-25 भुरगे, आमी सगळे भुरगे आफोन आशिल्ले. आणि दॅट वॉज जस्ट इंटरेक्शन विथ द स्टुडंट्स ऑफ आय थिंक दॅट वॉज इंटरेक्शन विथ द स्टुडंट्स ऑफ 12th सायन्स. आज आमचे 11th भुरगे आसात, ज्या भुरग्यांची डिसिजन्स आयच्या मिटिंगेच्या निमित्तान, ह्या कॉन्फरन्सा निमित्तान बाउंड टू चेंज. दॅट इज माय सेल्फ कॉन्फिडन्स. सो आर्ट्स, कॉमर्स आनी वोकेशनल गोंयची भुरग्यांची परिस्थिती अशी आसा की 13,000 भुरगे ह्या कोर्सांनी वतात आणि सायन्सीक 4,897 भुरगे गेले. पूण हे 4,897 भुरगे जे गेले 2020 तातूंतले फक्त 1100 भुरगे, जस्ट इमेजीन, फक्त 1100 भुरगे वेर एनरोल्ड फॉर डिग्री कोर्स इंजिनियरिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमचे 1660 सीट आसात. हांव म्हणजे सिटांचो सांगना, ही गोंयची शिक्षणाची परिस्थिती जे म्हाका दिसता हांवें बाकीच्या सुद्दां नजरेन घेवन मुखार लोकां मुखार मांडपाक जाय, भुरग्यां मुखार मांडपाक जाय. सो 1100 सीट्स, वेरएज तामिळनाडू इज गिविंग 1 lakh कॅन्डिडेट्स फॉर इंजिनियरिंग. Tamil Nadu is giving 1,65,000.
Andhra is giving more than 1 lakh. Maharashtra is giving more lakh only engineers in a year, every year. Karnataka is giving more than 1 lakh. आणि आम्ही लहानशा गोंय सोंपिल्लें गोंय म्हणटात. आम्ही प्रगती खूप केली म्हणटा शिक्षणात, पण आमचें कॉन्ट्रिब्युशन जे आसा पळय इन ह्युमन रिसोर्स दॅट इज अ टेक्नोक्रेट्स इज जस्ट 1100. सो इट वॉज लिटल पेनफूल. आणि म्हटलें की ना हे जावपाक जाय, बदलपाक जाय. ऑफकोर्स हांव एकटो बदलचें ना आनी बदलूंक शकचीच ना. आणि त्यामुळे जेन्ना म्हजे टिचरा कडेन उलयलें, म्हणजे माय कॅम्पस देर आर ऑलमोस्ट 150 टीचर्स, तातूंतले 40 टिचरांनी आय टेल यू व्हॉलंटरली दे सेड येस सर वी आर देयर विथ यू टू टेक दिस मुवमेंट. ही चळवळ जी आसा पळय टू प्रमोट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ही मुखार व्हरपा खातीर आमी तयार आसा तेजे. आनी तुमकां सांगता हांव फाटल्या सादारणशी 1-1.5 म्हयन्याक वी हॅड 18 मिटिंग्स. आमी 18 मिटींग घेतल्यो, कारण सहज बेश्टेच जावं ना हें. स्कॉलरशिप्स घेवपा संबंधी ताचे कन्सेप्ट तयार करप, पेपर तयार करप, ऑनलायन कोणी काम करपाचे वगैरे हे सगळ्यो गोष्टी ज्यो आसा पळय ते करपाक आमी 18 वयर मिटींग घेतली फाटल्या सादारणशी 1 ते 1.5 म्हयन्याक. पॅन्डेमिक जरी आसलें तरी आसतना. सो आय वूड से माय हेड्स ऑफ टू देम. ज्या सगळे शिक्षकांनी म्हज्या कलिगांचो कपिल बैशल आसा, कपिलाची गजाल मागीर मुखार सांगता. तर ह्या सगळ्या भुरग्यांनी जे पद्दतीन सपोर्ट केलो, ज्या पद्दतीन हो कन्सेप्ट मुखार व्हरपाक केलो, आय टेल यू अंगात दिसपाक इज अ मिशन. आमकां सगळ्या 30-40 लोकांक दिसपाक जाय इज अ मिशन दॅट वी शूड टेक अहेड इन द एंटायर स्टेट आनी 12 तालुक्यांतल्या. 12वेंत शिकपी भुरग्यांक दोतोर जावपाचें आसता, पूण कशें जावप, ताचे खातीर कितें करप, नीट म्हटल्यार कितें, ताची तयारी कशी करप हे विशीं सादी कल्पना लेगीत नासता. कांय भुरग्यांनी नीट परीक्षा दिल्ली, पूण तातूंतलो एकूय भुरगो मेडिकलाक वचपाक शकलो ना, कित्याक तर ताचें मतीन नाशिल्लें की तो राष्ट्रीय पावंड्यावयली एकाद्री परीक्षा दिता, अशें सुभाष शिरोडकरान सांगलें. 12थाची जी म्हणटाली आमकां डॉक्टर जावपाक जाय, पूण कशें जावपाचें ताचे खातीर टार्गेट कितें आसा, कितले मार्क्स घेवपाक जाय, वॉट इज नीट, खंयच्या लेवलाचें आसती, ताची कांय पाठ ना, ताची कांय बॅकग्राऊंड म्हायती ना, कांय ना. आनी त्यामुळे हांवें जेन्ना परत रिपोर्ट घेतलो, बिकॉज म्हजे टीचर आशिल्ले कारणान, टीम आशिल्ले कारणान एखादी विशय घेतलो जर जाय जाल्यार बारीकसाणीन तातूंत परत वचप, दे डू इट, दे इजन द थिंग्स फॉर मी. आनी त्यामुळे 38तला एक सुद्धा भुरगो जो आसा पळय तो मेडिकलाक वचूंक शकलो ना. वेगळी हायर सेकंडरी आशिल्ली, फोंडेची 1-2 हायर सेकंडरी आशिल्ल्यो, शिरोडीची एक आशिल्ली आमची, आनी त्या वटेच्यान बिचोलेची एक आशिल्ली. भुरगे हाका तुका नीट एक्झाम बसले वचूंक शकले ना, कारण तांचे लक्षात नाशिल्लें की वी आर अपियरिंग अ नॅशनल एक्झाम. ज्या एक्झामी भितर 10 लाख भुरगे बसतात आनी त्या एक्झामीक कट ऑफ आसा पर्संटेज, म्हणजे ते 250 ते 300, 350 अशे मार्क्स घेतले जर जाल्यार तुजो नंबर त्या नीटा भितर वयर येता आनी तेन्नाच मागीर तूं डॉक्टर जावपाक शकता. सो हे भुरगे 38 भुरगे अशे जावंक शकले नात. वेर डेली एंडेड देन फायनली खंय लँड जालें तेंगेलें विमान, आयदर इट वॉज नर्सिंग और फार्मसी, म्हणजे जो डॉक्टर जावपाक चिंततालो. आनी दुसरें हे भुरगे जे आसा पळय न्ही पळय लक्षांत घेयात, 5500 स्टुडंट्स हे अपियर्ड फॉर नीट एक्झाम इन 2020. कितली सीट? दीज आर द ओनली सीट्स. 180 and 50 म्हणजे कितले जाले? 230 भुरग्यां खातीर सिटा खातीर इतले भुरगे बसले. 5500. ऑफकोर्स मुखाले आय डोंट निग्लेक्ट दीस. 158 फार्मसी आसा, होमिओपॅथीक 50 आसा, आयुर्वेदाक 65 आसा, पूण 500 धर, पूण 500 सिटा खातीर 5500 भुरगे बसतात. लॉजिकली पटना म्हणा. बरें ह्या भुरग्याक दुसरें ऑप्शन ना मागीर आसा, ह्या भुरग्याक दुसरें ऑप्शन ना, कारण बऱ्याच भुरग्यांनी एक रॉंग डिसिजन घेतलें, जशें उद्धव सचिना म्हटलां तशें रॉंग डिसिजन ऑफ ड्रॉपिंग मॅथ्स इन 11th. आनी त्यामुळे हे जे आसा पळय न्ही, दर अध्यातना दर मध्यातना अशा प्रकारच्या भुरग्यांची परिस्थिती जाता. आनी फायनली खंय एक तर नर्सिंग ना जाल्यार मागीर PSC. म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार कशें की दीस द स्टेटस ऑफ एज्युकेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा आमच्या भुरग्यां भितर. हाका कोणाक दोश दिवपाचो ना, चलता तें चलत आसा. फॉर्च्युनेटली फॉर अस मुखार नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट वन. ऑफकोर्स तालुका वायज आमी स्टडी केल्ली आसा. विच इज द बेस्ट तालुका? सालसी इज द बेस्ट तालुका, 1519. आमची परची एक्झामीक SSC बोर्ड एक्झाम जाली पळय न्ही, आपली सॉरी हाजी एक्झाम खंयची 11th सेट एक्झाम जाली पळय, त्या एक्झामी आमकां वी फाउंड पोंदा, सॉरी सालसी इज द बेस्ट, नंबर 2 इज बार्देस अँड नंबर 3 इज पोंदा. अशे 3 तालुके, ऑफकोर्स 4-5 आसात. बाकी थोडे तालुके आसा ते सामके बारीक आसा. फॉर एक्झाम्पल युअर सांगे तालुका, ओनली 83 स्टुडंट्स हॅव गॉन फॉर सायन्स. ओनली 83, म्हणजे एंटायर पोंदा तालुका. आणि लक्षात घ्या, आम्ही सायन्स कित्याक म्हणतात, देर आर सो मेनी ऑप्शन्स ओपन फॉर. इतके ऑप्शन सायन्सचे आसात,
ताजे लिस्टच करपाक गेले जर जायत म्हाका आमकां 4-5 तुगेले हे करचे पडटले क्लिप्स करचे पडटले. रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट आणि शिवग्राम शैक्षणिक संस्थेन 10वीत बरे गुण मिळवून विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान घडोवन हाडलो. Talk a little bit about choosing a career counseling that we call. You see, we are the students present here today are at such a stage where they need to make a decision so that they can take the right path, they can choose the right path and reach towards their goal. But this is the most important decision of our life. But sometimes you can say that it is even more important than deciding what you're going to do for your employability or for your life. It is much more important than that because you're going to be doing that for your entire life. Now, if you think about it, in a lifetime, on an average, let's say we work for 45 years of our life, and of that, the research has shown, or the studies that have been done have shown that you work for 31 and a half years of your life. The rest all goes in like vacation, suti zai. But 71% of your year, 1 year, goes into working. Now imagine you take up a job or a career that you do not really enjoy. You did it because maybe, let's say, your parents said that this is the right thing for you, or you just followed a crowd. And you're doing it for the next 30 years, 31, 35 years. Is it going to be good? Are you going to feel good if it is not coming from your heart? So there are those students who know when they enter 10th standard or even before what they want to do in life. But then let's be real. Most of us do not have an idea of what we want to do. Most of us are clueless because we are just going with the flow. Come 10th, we answer exam, we get the marks. We go to 11th, we go to 12th. But then somewhere we have to take out some time and think, what exactly is to be done. Now for that, we have been seeing there's like a step by step guide that students have to follow through. Now the first one that the students have to see is the interest that they have. Many times it so happens that the students have an interest in particular subject or a particular field, but then because they have some peer pressure or some parental pressure or because they don't feel up to it, they just decide what is going on as per the trend. But then for the long run, I think it may not be good for an individual. Next up is we need to think about what's with my foundation knowledge. You don't have to come to this for our courses. But if you feel that no, we need some help in foundation courses, we will be coming up with physics, chemistry, maths, bio, English. First, we are going to focus only on 2 subjects, that is physics and maths. And I will just give you information. तुमका दिसता आसतले की maths म्हटलंच ना ते important ना. There is one big coaching class in India. There is called Allen's म्हणून. Allen 11वी भुरगो जो डिसाइड करता आपल्याक नीट एक्झाम आन्सर करपाक जाय म्हणून 2 म्हयने तांकां ते मॅथ्स दिता. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आमकां दिसता की मॅथ्साक व्हॅल्यू ना म्हणून बायलो तो फुडें वचून दोतोर जावपाचो आसा पूण 2 months एक्सटेन्सिवली दे टेक मॅथ्स. सो बिकॉज फाल्यां समज ताका फिजिक्स सॉल्व करपाक जाय, केमिस्ट्री करपाक जाय, ही नीड दीस बॅकिंग ऑफ मॅथ्स. सो विथ दीस रिगार्ड 2 subjects which we are going to start is one is physics, second one is maths, and then due course of time we will start with chemistry, biology and English. So this is all about stage 1, which will start on 25th night, 21. First we'll going to start for Fonda and Dharbandra, the constituent this taluka. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. मोरजी दर्यावेळेर कार चलोवपाचो प्रकार पर्यटकांक बरोच भुजला. मजेक म्हणून एका पर्यटकान मोरजे दर्यावेळेत रेवेत कार भोंवपाक व्हेल्ली पूण ती उदकानूच शिरकून रावली. सद्याक पावसाचे दीस देखून दर्याचें उदक बरेंच वाडलां. उफेती दर्याची ल्हारां पळोवपाक जितली बरी दिसतात तितलीच ती धोकोदायक थारपाक शकतात हाचें ताजें उदाहरण मोरजी दर्यावेळेर पळोवपाक मेळ्ळें. पळयात मोरजी दर्यावेळेर कार चलोवपाचो प्रकार पर्यटकाक कसो भुजलो तो.
गोवा 365 खातीर मोर्जेच्यान संदीप तुयेकार. फाटल्या 24 वरांत कोरोनाक लागून 3 जाणांक मरण आयलें. मरप्यांचो एकूण आंकडो 3201 पावलो. 105 नवे दुयेंती सांपडले जाल्यार 108 बरे जाले. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 877 पावलो. 88 जाण होम आयसोलेशनात आसात. 17 जाणांक हॉस्पिटलांत भरती केल्यात जाल्यार 7 जाणांक हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिलो. भारतात फाटल्या 24 वरांत 41,965 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाल्या. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो वाडून 3,78,181 पावलो जाल्यार 33,964 जाण कोरोना मुक्त जाल्यात. कोरोनांतल्यान बरे जावप्यां परस नवे दुयेंती मेळपाचो आंकडो वाडपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. साबार गांवांतल्या लोकांचे पोट CZMPचेर अवलंबून आसात. देखून तांचें पोट मरचें न्ही ह्या मतींत घेवन गांवांतल्या लोकांक बरोबर घेवन त्या सुवातांनी भोंवन थंयच्या वस्तुनिश्ठ गजालींचेर नोंद करत सुशेगादीन WRDन हो प्लॅन करचो, फोंडे बांदोड्याच्या NGOन मागलां. CZMP प्लॅन वादग्रस्त आनी आक्षेपार्ह जावन रावल्यात. फाटीं 2 कडेन सुनावणी घेवपाचो यत्न जालो त्या वेळार हो प्लॅन तयार करपाचे आदीं संबंदीत खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी गांवांतल्या लोकांक बरोबर घेवन त्या वाठारांत वचून प्रत्यक्ष पळोवणी करूनच नोंदी करच्यो अशें लोकांनी मागिल्लें. ते प्रमाण WRDचो AE शैलेश नायकान रिसर्टिफिकेशनाचे नदरेन बांदोडे पंचायतीक भेट दिली. पंचायतीत जाल्ले बसकेत कांय NGO आनी लोकांबरोबर चर्चा जाली. ताचो हो सारांश. CZMPचे आमी पयलींच्यान सांगताले की प्रॉपर ग्राउंड ट्रुथींग जावपा जाय आनी पोरूं जेन्ना WRDचे ऑफिशियल्स आयिल्ले आमी तांकां घेवन फिरून सगळे आमचे बांच आनी स्लॉस गेट्स दाखयल्ल्यो. त्यो तश्यो सारक्यो माग जावनाशिल्ल्यो. थोड्यो आमी एक्स्ट्रा दाखयल्ल्यो, थोड्यो तेंच्यांनी पळयल्ल्यो. आज सारके तेंचे ऑफिशियल्स येवन आमी प्रॉपर खंय खंय बांद आसा तो प्रॉपर प्लॅनाचेर दाखयला. त्या भायर जंय जंय स्लूस गेट्स आसा त्यो मार्क केल्या. आमी हेच म्हणटाले की गांवांगांवान येवन हें ग्राउंड ट्रुथींग जावपा जाय, कारण थंय येतगीरूच कळटा की खंय स्लूस गेट आसा, खंय बांद आसा, खंय मॅनग्रुव्ज आसा, खंय फीश ब्रिडींग ग्राउंड आसा, खंय खाजन आसा. हें गांवांत येतगीरूच कळटलें म्हणून WRDच्या ऑफिशियल्सांनी आमकां खूब हेल्प केला. कारण फाटल्या वर्सा सुद्दां ते आयिल्ले तेन्ना आमी सारके तांकां थोडे कडेन आमकां बांदार वचपाक मेळनाशिल्लें. थंय पोनेळ घेवन वचचो पडलेलो आनी तेंच्यांनी ते पोनेळान सुद्दां पावसान फिरून सगळे बांद व्हेरीफाय केल्ले. तशेंच मुखार मॅनग्रुव्ह सोसायटी आसतली, मॅनग्रुव्ह कमिटी आसतली, तांच्यांनी येवन मॅनग्रुव्ज पळोवचे. फिशरीज डिपार्टमेंटान आसा तांच्यांनी फिशींग कम्युनिटीची घरां जीं आसा, मागीर खंय फीश ब्रिडींग ग्राउंड आसा, हे सगळे सुद्दां गांवान येवन व्हेरीफाय करचे. इतलेंच आमचे सगळ्यांचे मागणें. हो प्लॅन जो आसा तो गांवच्या लोकांक घेवन सरकारान करचो, कारण हो प्लॅन शासनाचो उरतलो. हेजे खातीर मागीर मुखार सगळ्या लोकांक तेजे त्रास जावचे न्ही. आनी गांवान कितें आसा तें सारकें पळोवन मेन करून जे फिशरमॅन आमचे उणीर वाठारांत आसा, तेंची घरां आसा ती खूब म्हत्वाची, कारण तेंचे पोट ताजेर फिरता. आमचे बरोबर नारायण बाब आसा जे स्वता नुस्तें धरतात कळ्ळें. सो त्या लोकांचें पोट ह्या सगळ्या प्लॅनाचेर अवलंबून आसा आनी त्या खातीर सरकारान हो प्लॅन मातसो सुशेगाद रितीन आनी लोकांक हितून भितर कन्सिडरेशनान घेवन करचो इतलेंच मागता. WRD डिपार्टमेंट तशेंच आमचे गांवचे सुरेल बाब, गुरू बाब आनी बाकीचे हेर तेंची टीम CRZचो प्लॅन आयज रेक्टिफिकेशना खातीर आमी हांगा जमले आनी तो आयज तांकां बरी नॉलेज आहाय तितली. गुरू बाब मागीर सुरेल बाबान खूब गेल्ले 1 वर्स ते हितूनच आसा आनी ते जे कितें चुकले प्लॅनान कितें चुकी जाल्या त्यो आयज तेणी रेक्टिफाय केल्या. ते पर्सनली हांगा मुद्दम टायम दिल्ले बद्दल तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे WRDची टीम हांगा येयल्ली आसा तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी गांवान जे कितें लोकांक सुखसोयीचें आसतलें तें तेणी करचें आनी हे प्लॅनान घालचें इतकेंच मागता. थँक्यू. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. पोषण अभियान उपक्रमाचो गोंयाक बरोच फायदो जाला. खास करून बालवाडीच्या माध्यमांतल्यान उपेक्षीत भुरग्यां मेरेन तो पावोवपाचो आमी यत्न केल्यात, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें.
महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाची केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी बरोबर परिषदेत वांटो घेतल्या उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. विविध येवजणांचेर ताणें उजवाड घातलो, जांका लागून देशांतले महिला सक्षम जातल्यो. आयकात ताका. All states of Goa, we have benefited tremendously by the leadership of Smriti Irani for bringing in different types of modifications, also different types of schemes, different types of ways in which we can not only enhance the working of the Anganwadis, right up to reach out right up to the bottom and penetrate it to a level where we are actually able to make a difference in society. In a small state like Goa, we have been benefited tremendously with her leadership, her support, and the Government of India's support to us for making this Poshan Abhiyan a great success. They have been very supportive to us as a state, and I think with the type of modifications in various acts that have been made, even the JJW Act which you mentioned, and also on the Poshan Abhiyan 2.0, which was the main focus today. Apart from that, on reaching outreach through the Anganwadis, reaching out to adolescent girls, covering a maximum number of people, those who are not even in schools, like in how Gujarat has done. These are the examples that we are following, and I think with her leadership and her vision, which is in line with the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in making India an eradication of malnutrition from society, the type of focus that is being given by the government. पारंपारी मडकईचे नवदुर्गेचे नवम आणि प्रकट उत्सव व्हडा उमेदीन मनोवपाक सुरवात जाल्या. 2 वर्सां बंद आशिल्लो हो उत्सव अंदू परत सुरू केला. कांय प्रमाणात भाविकांनी ताका हजेरी लायत तीर्थप्रसादाचो लाव घेतलो. तळेखोल पारंपारी मडकय हें नवदुर्गेचें प्रकट स्थान अशें मानतात. ह्या देवस्थानाक पोरणो इतिहास आसलो तरी 2018 सावन देवीचो प्रकट दीस मनोवपाक आरंभ जाला. ह्या निमतान धर्मीक कार्यावळी, विधी आनी तीर्थप्रसादाचो भावीक भक्तांक लाव घेवपाक मेळटा. प्रकट दिसा निमतान लोकांनी एकठांय येत आरत केली. सुख करता दुख हरता वाचा विघ्नाची, पुरवी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उपेंदुराची, कंठी गळते माळ फळाची नवदुर्गेच्या देवळाक तेकून सैमीक तळी आसा, जंय गेल्या उपरांत भावीक भक्तांक थंडाय तर मेळटाच, मानसीक शांतिकाय लेगीत अणभवपाक मेळटा. ही तळी पवित्र मानतात. खिणभर हांगा बसून भावीक मनावयली सगळीं दडपणां आनी चेपणां देंवोवपाचो यत्न करता. देवीच्या प्रकट दिसाचेर उजवाड घातलो राजेश नायकान. पळयात. आज आमी हो नवमीचो उत्सव, प्रत्येक नवमीक उत्सव हो घडोवन हाडटा. देवीची धार्मीक विधी, आरती, तीर्थप्रसाद, महाप्रसाद हो चालू आमचो नवमीक हो सतत हो आतां नवमी कंटिन्युअस आहा. काही काळा खातीर 2 वर्सां आमगेले कोविडाच्या खातीर मातशे थोड्या लोकांची उपस्थिती कमी जाली. कमी म्हणल्यार आमी मातशें बंद दवरलें ना, आनी तरी सुद्दां आतां इल्लो लोकांचो प्रतिसाद हो वाडत आहा. हें सतत चालू आहा. आमचो मेन आमी हें हांगा जे सुरवात केली ते प्रकटोत्सव आसा. नवदुर्गेचो प्रकटोत्सव हे करता तो आमचो मोठो उत्सव आहा. वेरियस अशे आमचे कार्यक्रम जाता हांगा. प्रकटोत्सवा दिसाक ती तशी धार्मीक विधी, तीर्थप्रसाद, महाप्रसाद, आरती, इतर भजनांचे कार्यक्रम हे व्यवस्थित हे 2018 सून आमचे हे सतत चालू आहा. आनी लोकांक इल्ले हे हांगसर इम्पॉर्टन्स खुबशें कळोन येयलां आनी लोकांची उपस्थिती वाडत आहा. जी ती प्रकट जावन मनशा रुपान एक घोव राखण्यात ती प्रकट जाली. तो प्रकट दिन म्हणजेच तोच प्रकट दिन जाल्लो तेजोच आमी त्याच दिसाचो आमी हो उत्सव मनयता. देवीच्या आशिर्वादान 2018 काही लोकांनी आणि काही याने हितून पुढाकार घेवन हो प्रकटोत्सव साजरो केला. आणि ह्या प्रकटोत्सवासूनच नित्य तेजी पुजा, नित्य तेजी सगळे धार्मीक विधी म्हण नित्य हांगा देवाचे सगळे व्यवस्थित सगळे कार्यक्रम घडोवन येता. त्याच प्रमाणे ह्यो नवमी कंटिन्युअस जेन्ना 15शी एक नवमी येता ती कंटिन्युअस आमची साजरी करता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.